इज दिस द वे? फाल्यां तुम्ही काडटले कॅमेरा खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान घालतले आणि मागीर तुम्ही खंय तरी ते मिसयूज करपाक शकतात. खंयच्याय गव्हर्मेंट मनीस कामाक आसा बायलेक यूज करपाक शकता. अरे तुजो बायलेचो आपण नागडो व्हिडिओ आसा, तुजो बायल मुत्ता तो व्हिडिओ आसा, तुज्या बायलेच्या जांगडाचो आनी हेजो व्हिडिओ आसा म्हणून ताका मिसयूज करून खंय तरी खंयच्याय फार्म हावजांक व्हरून मिसयूज करपाक शकतात. सो हांवें हे 2 सेक्शन लावपा आसा. एज आय सेड ऑफ BNS and outraging. Again, I'm saying section 354 of IPC and section 74 of BNS, which deals with the offences of outraging the modesty of woman. And here the Bolmexan आणि हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि हांव डायरेक्टली घरा गेले. बाबलो मारियान म्हणटा तो आमचो सोशल एक्टिविस्ट बालो प्रतिमा दीसभर आयज तूं उपाशी आसा, तुका हांव जेवणाक व्हरता. म्हणजे जेवणाक हांवें एका साले मारियान ना, म्हजी भुरगीं घरा कडेन आसा, म्हजी मायनर चवली आसा. हांव गेलें पळोवपाक गेल्यार खंय 12 मेशू आमचो सांगे साकून प्रेमानान उलयता जे दिसता तो पिल्लो म्हणून हांव मागता गव्हर्मेंटान ते तुम्ही रस्त्यार जे ते अल्कोहोल टेस्ट करपाक जे मिटर बसयता पळय हातीन घेवन येते कोण गो सरपंच कोण तो वालीस म्हणटा ताका हाडून तुम्ही ऑन करा मरे. ब्रीफ केस घेतले आनी आतां कितें उलयतात निशेध करता आमी. हॅलो, आता मातशें आमी सगळे एकठांय जाया मुखार आमचे हिंगा. हांव कंड एज अ ऑपोजिशन पंच ऑफ विलेज पंचायत सांकवाल ज्या मनशान तो व्हिडिओ काढला कित्याक कोणाचेर काढला तो इम्पॉर्टंट न्हू, पण ती टॉयलेटी आमचो स्टाफ वयता, पंचायतीचो स्टाफ वयता. आतां हे प्रेमानंदाचो आयज 7वो दीस आनी तसो समन बायल्यो ज्यो बायलो येयला दादले येयला क्लियर कोराय हेंकां कल्प्रिटाक बूक करपाचें. जे लोक रस्त्यार आहाय मात सकयल यो आय. आमी आतां स्टार्ट करपा आहाय. मातशें आमी मुखार एकठांय जाया, पंचायती मुखार मातशें तुमी एकठांय जाया. बंद पडून मातशें रिक्वेस्ट करता जे लोक